नमस्कारो अनुपमा भट षड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनके स्वागत. हे कसं म्हण कळलं की तुमका सांग्या पळया कसं म्हण सांगून करेक्ट पोड्डाळ्या भितर बी असतं पळयाची ते बी हांव पोड्डाळ शिंदितना कांड व्हरलेले. आमी पोड्डाळे बिये सन्ना पळो पुरा करताची. तुम्ही पोड्डाळे बिये कूट खेळांक येदोळू ना पण आज हांव करून दाखयता. आतां ते मस्त तरणी म्हणूय ना ही बी मस्त जुनी म्हणूय ना मिडियम आसा. ताका हांव एक 2 निमिश मीठ लावन दवरता. मीठ लावन दवरलेलं हांवें. आतां हांव कसं करता म्हळ्यार थोडे तेल करता आनी ते पोड्डाळ्या बी आसा पळयाची लायक करून पीळ न्हू हे तेल्ला भितर घालता आनी एकड तेकड परतून लायक करून कुरकुरी करून तोंड काडता. पोड्डाळ्याचे आमी उपकारी करतना आमी बी जून आसल्यार काण उड्डयताची तर नासल्यार हांव उपकारेक घालता नातल्यार सन्ना पोळ करता. अशी चिक्की अर्दी जूनशी आशिल्ली पळय मस्त जून न्हय मस्त कात्त अशी न्हय मस्त जून न्हय हे चिक्की अर्दी जूनशी आशिल्ली उपकारे घाल ना ते तोंडा येता म्हण केन्नाय सन्ना पोळ कितलो करच्यो. तशें हांव एक पंती हें कूट ट्राय करून पळयलें भारी रुची जाता. तशें हांव आतां एवरी टायम अशी बी आसवय म्हण जाल्यार ताजी कूट करचें एक रांदय जाता न्हय एक दाळी तोय करून हें कूट केल्यार एक सुपर टेस्टी जेवण जाता. आतां पळय लायक ब्रावन कलर आयले कुरकुरी जाली हें एक मस्त वेळ कांय काणा हें इता म्हळ्यार आमकां मस्त उदका पयशे न्ही कांय ना न्हय बी नव्हती तशी ओग्गी जाता एक 7-8 निमिश भितर हें तोळणं जाता. आतां हांव एक टिश्यू पेपरार काण घेतें क्लीन करून हें आस पळयाची कूट अशीच खावच्या काही बारी रुची जाता इतें हाका मिठा पयशे लायला न्हू आमी ते देखून अशीच कुरकुरी काण खावच्या काही बारी लायक जाता. आतां तें कुट्टाक आमकां एक चिमटी तेल करता नारळेल तेल आनी तातूंत भितर एक सान हिंगा कुडको आनी एक अर्द मुकाल चमची कोथंबरी दोनी काण लायक करून भाजून घेता. आतां पळयचें हांव एक कप सोय काडल्या ताका 2 बॅडगी मिरसांग 2 गांवची मिरसांग भाजिल्लेली दोनी ताका एक चिमटी चिंचांब तें फस्ट वांटून काडता. मागीर हे कोथंबरी आनी हिंग भाजिल्ल घालून लायक करून न्हंयो करून मसालो वांटून काडता. लायक स्मूथ जावका मसालो तेन्ना लायक जाता तें कूट. हे रांदय कूट तुमकां तसो कूट खतखताचें ना कूट हरवी रांदय म्हणटा जाय जाल्यार खतखताय येता बट हरवी खावच्या म्हळ्यार अशी खतखताय ना ती थंडी रांदय खावच्या बारी रुची कूट. आतां हांव ते मसालो पुरो एका आयदनाक काण घेतलो ते मिक्सींत भितर थोडो मसालो आसा पळय हेंवूय धुवन हाका घालता. मीठ आमी वाटीतन घालना हांव तुमकां सांगच्या विसरलें की म्हणून मीठ हाका एक चिमटी घालला. आमी पोड्डाळ्या बियेक मीठ घालना न्हू लायला न्हू ताकाय थोडी मिठा पयशे आसा ते देखून हे मसालो वाटीतना थोडे उणेची एक चिमटी मीठ घालून वाटूचें मागीर जाय जाल्यार घाल येत न्हू. आतां तें लायक करून मिक्स करचें आनी ताका पळयाची आमी तोंड दवरलेले पोड्डाळ्या बी जेवणा बश वेळार जेवणा बश एक 2 निमिश फुडें वाटी दवरतना ही बी घाल्ली वय म्हण जाल्यार भारी टेस्टी एक कूट रेडी जाला. आतां एक फण्णय घालया हाका एक करबेवनी सासम एक चिमटी तेल लावन तांतूंत एक चिमटी तेल काडलें हांवें आनी एक करबेव सासम फण्ण घालें हिंगूय घाला ताका कुरकुरी बी आनी ते हिंगा पोरंबोळ कोथंबरीच्यो सुपर जाता भारी लायक जाता. एक दाळी तोय आसवय म्हण जाल्यार भारी रुची एक जेवणाक एक लायक एक रांदयांक रेडी जाली. मस्त काम कांय ना तुम पुराय कोण पळय कशें जाला म्हूण सांगया. धन्यवाद.